नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो मगो बरोबर जालो तो परमनंट घटस्फोट टेम्पररी न्ही। आपूण मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार बाबुशाक पीडीएचो चेअरमॅन घडये करपाचो न्ही, मुख्यमंत्र्याचे हेड ऑन। बाबुशाचेर बलात्काराची केस घालपी चली 15 जाले गायब। निमाणे दिशिल्ले वास्को गृहमंत्री बसला तळ ठोकून पणजे। गोवा सुरक्षा मंचाक बाबुश बीजेपीच्या सेटिंगाचो दुबाव। साश्टींत मोबरा लागसार दर्याचेर नुस्तेमारांची बोट बुडली। मुंगरिल्ले बोटीचे इन्स्पेक्शन करूंक गेल्ले कडेन पडली दृश्टीचे नजरेक। बोटीवेले 3 नुस्तेमारांक केले साल्वार। गोवा युनिव्हर्सिटीन प्राध्यापकांच्या पोस्टांक 15 वर्सांचे डॉमिसायलाची अट काडिल्ल्यान यूथ फॉरवर्ड मेळ्ळे कुलपती मृदुला सिन्हाक। कुलपतीन खंय मागला कुलगुरू कडच्यान रिपोर्ट। पणजेची वेंचणूक तेंकली। बीजेपीचे शक्ती प्रदर्शन। घराघरांनी भितर सरून जाणट्या नेणट्याचे आशीर्वाद। सिद्धार्थाचे प्रचार मोहिमेक रायबंदरा पावलो सुभाष शिरोडकार। आणि सावयवेऱ्या खेड्या उदकाक मारामारी। नळाक उदक चडना। गांवच्या लोकांनी सुरू केली जलयात्रा। झाडां पेडांक कुळागरां साल्वार करूंक दोंगुल्ल्यांक चर अंत्रुजांतले पानी फाउंडेशनाचेर खासा रिपोर्ट। मगो बरोबर जालो तो परमनंट घटस्फोट टेम्पररी न्ही। बीजेपी स्वबळार सत्तेर येवंकूच ह्या फुडें काम करतली अशें विधान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलां। तो प्रुडंटाच्या हेड ऑनात उलयतालो। नॉन कॅडर आमदार फुडारी पक्षांत घेवप हें आपल्याक पटना, पूण सरकार दिवंक वेळ प्रसंगाक अश्यो गजाली करच्यो पडटात। आपूण मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार बाबुशाक पीडीएचो चेअरमॅन घडये करपाचो न्ही, हेंवूय ताणें स्पश्टपणान सांगलां। हें कितें? दिस इज अ टेम्पररी सेपरेशन और दिस इज अ परमनंट डिवोर्स विथ एमजीपी? एक भारतीय जनता पक्षाचे आज नंबर 1 चे नेते गोंयांतले आनी मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही कितें पळयतात? हें टेम्पररी सेपरेशन काय परमनंट डिवोर्स? आताची सद्याची सिच्युएशन जर पळयत जाल्यार दिस इज क्वायट ऑबियस दिस इज अ परमनंट डिवोर्स। म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी हाज्याय फुडें म्हणजे स्वबळाचेर सत्तेर येवपा खातीर सदोदीत खंयच्याय राजकीय पार्टीचें जें काम आसता त्याच पद्दतीन पार्टी जी आहा फुडें वयतली। बट आतांची 3 वर्सां ही गोवा फॉरवर्डा बरोबर अलायन्स आसा ती 3 वर्सांचें सरकार हें पुराय करप हें आमच्या दृश्टीन म्हत्वाचें आसा। तुम्ही मुख्यमंत्री जर आशिल्ले जाल्यार ग्रेटर पणजी पीडीए तयार करून ताका अध्यक्ष करता आशिल्ले? कदाचित नासतूय बी हांव अशें म्हणटलो। यू वुडंट हॅव कॉम्प्रोमाइज? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इट इज बॅड फॉर द पार्टी इन द लॉंग रन। ऑफकोर्स हांवें तुका म्हटलें म्हणजे तेन्नाच्या सिच्युएशन पळोवन पार्टीन घेतलेलो निर्णय आसतलो। कदाचित त्या खातीर हांव आसलो हांव वेगळोय निर्णय घेवंक शकतालो आसलो। विजय बाबाची इंटरव्यू घेतली, हेड ऑनच केल्लें। ताणें एक गजाल बरी सांगली की माय रिलेशनशीप विथ द बीजेपी इज अ वर्किंग रिलेशनशीप। ती लास्टिंग रिलेशनशीप जातली काय ना हें तुमचेर आसा। तुम्ही कशें करून पळयता? टायम वील डिसायड। यू आर ऑल्सो किपींग इट ओपन? ऑफकोर्स इट इज अ टायम वील डिसायड। आमी जशें म्हणटा की आत्ताच्या घडीक सरकारे 3 वर्सां टिकोवप, सरकारे 3 वर्सां फुडें व्हरून गोंय राज्याचें काम वेवस्थीत करता आसतना कदाचित वेवस्थीत जालें आसत जाल्यार तें रिलेशन टिकून उरतली आमी म्हणटा तशें। पण तुम्ही कशें पळयता? बोथ वे म्हणजे ते ताज्याय कडल्यान येवपाक जाय त्या पद्दतीन जाल्यारूच ते फुडें वयतले। काँग्रेसीचे 2 जाण फुटून येवपाक शकतात बी म्हणून। आर यू कम्फर्टेबल विथ दॅट? एज अ चीफ मिनिस्टर इट मायट बी अ पॉलिटिकल नेसेसिटी बट बिकॉज यू आर द चीफ मिनिस्टर। हांव फाल्यां आनी कोणी चीफ मिनिस्टर आशिल्लो हो प्रश्न विचारनाशिल्लो। तुमी एका पक्षाच्या जडणघडणींतल्यान तयार जाल्ले लिडर, आर यू कम्फर्टेबल विथ दीस? म्हाका वैयक्तीक जर विचारशीत जाल्यार हांव म्हणटलो की आमकां आमच्या कॅडरांतले लोक वयर आयिल्ले म्हाका आवडटले। कॅडरांतलेच पक्षाचें काम करून आयिल्ले लोक परत एकदां म्हणजे आमदार जावप ही गोश्ट म्हाका आवडटली। आनी बट त्याच बरोबर स्टेबिलिटी ऑफ गव्हर्मेंट जर आयले आसत जाल्यार अशा पद्दतीची काही एडजस्टमेंट ही कंपल्शन म्हणून परत करची पडटा।
बाबुशाचेर बलात्काराची केस घालपी चली 15 जाले गायब. वेर्णा पुलीस आनी क्रायम ब्रांचे मुखार सोदपाचें आव्हान. पुलीस म्हणटा 28 एप्रिला सावन तें गायब जालां. निमाणें तें वास्को दिशिल्लें. ताचे कडेन पयशे, मोबायलूय ना. दक्षिण गोंयांत कॉन्व्हेंटांत प्रोटेक्टीव कस्टडींत शिकतालें. अपना घरांत वता म्हूण सांगून भायर सरिल्लें. आदीं 2-3 फावट खंय तें अशेंच गेल्लें. हे फावट परत आयलेंच ना. गोवा सुरक्षा मंचाक हेंवूय बाबूश बीजेपीचें सेटिंग म्हणून दुबाव. बाबूश मोन्सेराताचेर 2016 बलात्काराची केस घालपी चली गायब. 3 जुनाक पणजे सेशन कोर्टात केस येतली म्हूण पुलीस आनी क्रायम ब्रांच ताका सोदता. 28 एप्रिल सावन ते गायब. चायल्ड वेलफेअर कमिटीन दक्षिण गोंयांत एका कॉन्व्हेंटात प्रोटेक्टीव कस्टडीत ताची शिकपा आनी रावपाची वेवस्था केल्ली. ते खंय फॅशन डिझायनिंग शिकताले. मजगती खंय 2-3 फावट थंयच्यान गायब जाल्ले. मात कांय दिसांनी परत आयिल्ले. मात हे फावट 15 जाली पत्तो ना. अपना घरात वता म्हूण भायर सरिल्ले. निमाणे वास्को वचपी एके बशीत ते बशिल्ले म्हूण कळ्ळां. ताचे कडेन खंय तिकेटीक पयशेय नाशिल्ले म्हूण कंडक्टरान पुलिसांक सांगलां. ताचे कडेन मोबायलूय ना. ताका सोदूंक वेर्णा पुलिसांक क्रायम ब्रांचीची टीम आदार करता. सावत्र आवयन आपल्याक बाबुशाक विकला म्हूण ताणें आरोप केल्लो. उपरांत कांय दिसांनी रागाच्या भरात आपणे तो आरोप केला म्हूण ताणें जबाब घुवणायल्लो. पुलिसांनी आवयचे आड चार्जशीट केल्ले ना. पुलिसां कडेन ताका वचपाचें नाशिल्लें म्हूण खंय ते प्रोटेक्टीव कस्टडीत शिकताले. ताचें अपहरण केलां म्हूण पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड FIR केला. And on earlier 3 occasions, this girl had gone like this only out. However, she had returned back. But during this time, when she went out, she has not returned back, and that's how missing complaint was earlier filed. And as per directions of Supreme Court, we have registered the offence of abduction. We could trace her movements up to a certain place. Near Zuari Nagar, and she wanted to go to Vasco, and because the bus was not going to Vasco, she got down near Zuari Nagar and wanted to take another bus, and she did not have money also during that time when she had gone. So up to there we have tracked her. The worry is that she comes from a high profile case, and there should not be any misuse of the girl, and that is why we are after the police and the various authorities to see that she is located and brought back to safety. She needs a safe home, and I hope the authorities will do their bit to find her out and bring her back quickly. गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा गृहमंत्र्याचे लक्ष ना. इलेक्शनाक पणजे तळ ठोकून रावलो काय असलेच जावपाचे. घडये हेवूय बी BJP बाबुशाचे सेटिंग आसूये. जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार पडटा आनी वेलिंगकर सर निवडून येता हे जेन्ना तेंच्या लक्षान आयलें तेन्ना बाब प्रमोद सावंत होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री गोंयचो पणजेच्या कॉर्नर मिटिंगांनी बिजी आसा. आनी इतलो बिजी आसा की बाबूश मोन्सेरातांतल्या रेप केसीचे विक्टीम 28 एप्रिलाच्या ना जाता आनी होम मिनिस्ट्रीक खबर नासता. 10 मेक रिपोर्ट जाता. तो पर्यंत होम मिनिस्ट्री करताली कितें? तो पर्यंत सरकार करतलें कितें? अशा विक्टिमांक सांबाळपाचें, अशा विक्टिमांक प्रोटेक्शन दिवपाचें काम जें आसता तें सरकाराचें आसता. आनी हांगा मोठ्या प्रमाणात सरकार फेल जाल्लें आसा. आनी भाजप सरकार जेन्ना सत्तेर आसतना महिला सुरक्षीत आसा काय असो एक मोठो प्रश्न पडपाक लागिल्लो आसा. आमी डे 1 पासून म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीचें आनी बाबुशाचें सेटिंग, हेंय बी सेटिंग न्हू बा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आपान पणजेचो जाहीरनामो काडलो. कामाचो नियाळ घेवंक दर 6 म्हयन्यांनी वॉर्डांनी सभा घेवपाचो प्लान. दुसरे वटेन काँग्रेसीच्या बाबुशान वेंचणूक बरीच मनार घेतल्या. उमेदवारच न्ही, मतदारांकय बरेच सिरियस घेतल्यात. बाबूश नगरसेवक कार्यकर्त्यांक घेवन घरांनी भोंवता. जाल्यार बाबुशा कडेन सेटिंग करपी BJP वाल्यांक आतां बाबुशाचोच भंय दिसता म्हूण गोवा सुरक्षा मंचाचो थोमणो. पणजेचो प्रचार पळयात. आम आदमी पार्टीने सोमारा पणजे खातीर जाहीरनामो काडलो. शारांतले प्रश्न तडीक लावंक खंय दर 6 म्हयन्यांत वॉर्डांनी सभा घेतले. What is most different about Aam Aadmi Party's manifesto is the proposal of ward sabhas, which is a framework which is given to solve issues and give accountability to the people. लोक मतां मारतात, हे निवडून येतात आणि 5 वर्सां नाच जातात.
ह्या प्रक्रियेन स म्हयन्यांनी निवडिल्ल्या लोकां फुडें तांचें तोंड दाखोवचें पडटलें आनी स म्हयन्यांनी फाटल्या 6 म्हयन्यांत कितें काम केलें हाजो एक अकावंटेबिलिटी दिवचो पडटलो. आमी वेगळे वेगळे जे इश्यूंचेर लोकांनी काम केल्लें आसा तांचे कडेन उलोवप जालें. आमच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो संस्था ज्यो आसा हू हॅव वर्कड ऑन दीज इश्यूज तांचे कडेन उलोवप जालें. त्या भायर आमी गोवा डायलॉग्स मिटिंग्स केल्ले. फाटल्या वेळार सुद्दां आमी जे सगळे रिकॉर्ड्स दवरिल्ले ते परत पळयले आनी आमचे डोर टू डोर कॅम्पेन चल्ला मेनली. आमी जाणा आमी कितें करपाचें आनी लोकूय जाणा. आतांचें सिट्युएशन पणजे अशें आसा दॅट पीपल नो वॉट इज निडीड टू बी डन एटलीस्ट इन दीस इलेक्शन्स. बाबुशान विरोधी उमेदवारांबरोबर मतदारांकूय सिरियस घेतल्यात. We are working hard. That's important. I take voters very seriously, and I take candidates very seriously. For me, no one is who is weak and strong. All are on equal footing. काँग्रेसीन बीजेपी महिला मंडळाचो जोड काढलो. बीजेपीचो जाहीरनामो खंय लोकांक फटोवपाचें पत्र. सांगपाक सोदता बीजेपी महिला मोर्चाक आनी बीजेपी सरकाराक आनी बीजेपीच्या मिनिस्टरांक आयज दीस इज महिला काँग्रेस पावर. तुमी 6 जाणां जाल्यार आमी 20 जाणां येवन अटॅक करपाक शकतात. आमी ओगी रावपाना. वी विल नॉट शाय अवे. वी विल नॉट बेंड डावन. I am honestly appealing to the people of Panjim this time. See, it's time for a change. It's time for development. It's time for employment. When Babush has told you all, Babush has actually only 2 years. तेका 2 वर्सां मेळटा. 2 years तेका टेस्ट करपाक तुम्ही एक संधी द्या. सो हे तेंचे जे संकल्प विकास पत्र आसा ते खरें म्हटल्यार एक लोकांक फटोवपाचें एक नवें सत्र जावन आसा. पणजेचे लोक परतून परतून फटावचे ना. राजधानी कशी आसची ही आमचो कॅन्डिडेट तुमकां दाखोवन दितलो. सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता की काँग्रेस पार्टीचेर विश्वास दवरात. बाबुशा कडच्यान सादूर रावात. तो बीजेपीत येवंक सोदीत जाल्यार विरोध करात. तशें करीत जाल्यार गोवा सुरक्षा मंचाचोय खंय बीजेपीच्या महिलांक तेको. आनी ताणें जर चिंतलें फाल्यां सकाळीं आपूण बीजेपीन वचचें म्हणून जाल्यार ह्या महिला मोर्चाक म्हजो हें आसा एडवायज आसा त्या वेळार मात अशी ठाम रावात तुमी. ताका परत आनी ते बीजेपीन घेवं नाकात. कित्याक तुमकांय आनी सगळ्यांक भंय आसा ताजो. आनी अशें जर ती करीत न्ही जाल्यार आमचो गोवा सुरक्षा मंचाच्या महिलांचो पूर्ण पाठिंबा आसतलो. कुंदाताई आनी वैदेहीताई ह्या तुमच्या पत्रकार परिशदेंतल्यान ते तांकां सांगपाक सोदता बाबूश मोन्सेराताक इतलो असो बीजेपी पार्टीन घेवं नाका. खरेंच तुमी असुरक्षीत जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. साश्टींत मोवरा लागसार दर्यांत नुस्तेकारांची बोट बुडली. वेळ बरो म्हूण बोटीर आशिल्ले तिगूय नुस्तेमार साल्वार. मुंगरिल्ले बोटीचें इन्स्पेक्शन करूंक गेल्ले कडेन ही बोट दृश्टीचे नजरेक पडली आनी दृश्टीन तिगांकय साल्वार केले. आयतारा थंय एक बोट मुंगरून पडिल्ली. कितना लोग हैं गाड़ी? 3 आदमी, लेकिन सब अच्छा है. आज कितू जाणां रेस्क्यू केले बोटी वयले? ही आजी सेकंड बोट हें जाल्ली ती. आता तेचे तीग जाण ते म्हणटा डिस्ट्रिक्ट काडून हाडले. नको आनी कोण आसा जाल्यार तीग जाण आहले म्हणटा ते तीग जाण हाडले तेमी. ती बोट काल जाल्ली आमी. ते बोटी लागून कितें ते रेस्क्यू करूंक येयले. पळोवपाक गेल्यार तेन्ना ही बुड्यांक बोट आतां आनी ते रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट लायफ गार्डान तेमकां आतां बोटी वयल्यान काडून हाडले वयर. कित्या लागून प्रॉब्लम जाता पेट्रोल? ही सगळ्यांक खबर आहा. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक खबर आहा. सगळ्यांक खबर आहा की हिंगा सँडबार पडले आहा आनी हे पावटी सारके चड जाल्ले आहा. आतां उपर वर बी जाला न्हू माती आनी उडी पडली आहा हिंगा पडले काय आतां तेका लागून तें आनी चड जायत रावतलें. घेव एक कमर्शियल ब्रेक. डॉमिसायल दाखल्याचो गोवा यूथ फॉरवर्डान इश्यू घेतला. गोवा युनिव्हर्सिटीन प्राध्यापकाच्या पोस्टाक 15 वर्सांचे डॉमिसायलाची अट काडिल्ल्यान यूथ फॉरवर्ड सोमाराक कुलपती मृदुला सिन्हाक मेळ्ळे. तिणें खंय कुलगुरू कडच्यान रिपोर्ट मागला. यूथ फॉरवर्ड म्हणटा बाकीच्या कांय विभागांनी खंय असलेच प्रकार चल्ल्यात तेवूय अशेच एक्सपोज करतले. सो आयज आमी गव्हर्नराक मेळूंक येयल्ले एज शी इज द चान्सेलर ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी. सो गव्हर्नरान आमकां आश्वासन दिल्लें आहा की बाबा ती मॅटरान ह्या मॅटरान पळयतले आनी की तिणी आतां एक रिपोर्ट मागलेलो आहा फ्रॉम द VC द रजिस्ट्रार की बाबा कित्याक लागून अशें जालें आनी हेजेर तिणी सांगलां की बाबा अन्याय आमच्या गोंयच्या युथांक कसोच जावचो ना एन्ड शी लूक इन टू द मॅटर की कशें की डॉमिसायल हो काडलेलो गेल्लेलो आहा आनी आमच्या गोंयच्या युथांक कसो अन्याय मेल्लो. तशें युनिव्हर्सिटीन कॉमर्स डिपार्टमेंट आहा.
पणजे वेंचणूक लागीं तेंकतोच असो बीजेपीचे प्रचाराचो नेट वाडला. सिद्धार्थ सध्या घराघरांनी भोंवन जाणट्या नेणट्यांच्यो गाठी भेटी घेता. जाणटे मेळ्ळ्यार तांचो आशिर्वाद, प्रचाराक बीजेपीचें शक्ती प्रदर्शन. शिरोडेचो बीजेपीचो उमेदवार सुभाष शिरोडकारूय सिद्धार्थाच्या प्रचाराक रायबंदरा पावलो. सुभाष आयिल्ल्यान कार्यकर्त्यांक खंय आनीक मातसो नेट. आशीर्वाद दी. पण ज्या तरेन आमचे युवक युवती, आमच्यो गृहिणी महिला वर्ग, आमचे सगळे जाणटेले रायबंदचे रहिवासी भायर सरल्या, त्या प्रकारे एक पॉझिटिव्हिटीची कॅम्पेन आयज हांगा चालू आसा. आमचे सुभाष भाऊ शिरोडकर हे स्पेशली आमच्या मदीं आसा. आमकां तेंको दिवपाक, आमचे कॅम्पेनीक आनी इल्ले फुडें व्हरपाक. आनी म्हाका दिसता विजय हो स्पश्ट दिसता. आमकां 10,000+ मतां ही पणजेच्यान मेळटली आनी भारतीय जनता पक्षाचे जैत जातलें. सावयवेरें खेडें उदकाक मारामारी. गांव दोंगुल्ल्याचो, नळाक उदक चडना. निमाण्या गांवच्या लोकांनी जलयात्रा आनी जाणकार दोतोर दत्ताराम देसायाक घेवन सर्वे केलो. पाणी अडवा, पाणी जिरवा हातांत घेतली. 5 वर्सां आदीं चर मारिल्ले तेन्ना उदक बरे पैकी मेळटालें. आतां गांवची कुळागरां, झाडां पेडां साल्वार करूंक खेडेकार दोंगराक चर मारूंक लागल्यात. सरकाराचो मात कसलोच आदार ना. आमचे जो खेडेमाडो आसा तो इतले उंचार आसा, थंय PWDचें उदक पावणेच शक्य ना. गव्हर्मेंट हॅज बीन ट्रायींग, पण आमचे जे हायट आसा, जे अबाव सी लेवल जे आमचें हें आसा, सो हांगा टॅप वॉटर पावप इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. जलयात्रा ग्रूप आसा, त्यांचे कडेन डॉक्टर दत्ताराम देसाय तेजे कडेन 2-3 म्हणजे वर्सभर गेले हांव तेजे कडेन इन टच आशिल्लो आनी तेजे कडेन डिस्कशन केलें की बाबा हें कशें करपाचें, कितें करपाचें. मागीर डॉक्टर नाना देसाय हांगा आयलो, आमच्या सगळ्या गांवकाऱ्यांक घेवन आमी वयर वचून सर्वे केलो आनी एक प्लॅन ऑफ एक्शन केलो. आनी हो प्लॅन ऑफ एक्शन इम्प्लिमेंट करपा खातीर सगळे जे आमचे पाडव्या दिसा पुजा जाता ते दीस सगळ्यांक अपील केलें. आनी ते दिसच्यान म्हाका दिसता हो 5वो की 6वो आयतार, प्रत्येक आयतारा आमी सकाळचे 7:30 सुरू करता. पाणी अडवा, पाणी जिरवा आमी 2006 ते 2007 ते बंधाऱ्याचे घातलेले. ते सगळे बंधारे घालपाक पाणलोटा मारपाक म्हाका दिल्ले. ते वर्सा आमी सगळे मारून म्हणजे आमकां 2-4 वर्सां उदक भरपूर मेळ्ळें. आनी आतां परत ते कितें जालें, ते पुरलेले ते आमी सगळे निवळ केला. आनी आमचें एक अशें जाल्लें की सगळ्या वाड्याच्या लोकांनी की आमी उदका लागून कितें तरी करुया. ह्या 5 वर्सांक आमचें उदक सारकें कमी जालां. आनी हे आमचो आतां गांवचो लोक सगलो एकठांय जावन डोंगराक आतां अशें काम करता. जवळ जवळ 6 आयतार जाले. कोण येत आसात आमचे फ्रेंड सर्कल, तेवूय आमकां जॉयन जाता मदीं मदीं. जे कोणाक जसो टायम मेळटा पळय ते येता आनी आमगेलें श्रमदान चालू आसा. पावसाचें उदक जेन्ना येतलें ते ह्या चरींनी उरतलें, सगळे चरी भरून उरतल्यो आनी तें सकल एब्जॉर्ब जातलें मातयेंत. त्यामुळे आमकां जेन्ना नोव्हेंबर येतलो तेन्ना हळूहळू तें वाडत वतलें उदक. त्या प्रमाणे आमी तो प्लॅन करून काम सुरू केलां. ही मोहीम फेसबुकार गेली तेन्ना गोंयच्या गांवागांवांतल्या लोकांचो संपर्क जालो. प्रकल्प यशस्वी थारल्यार मोहीम गोंयभर पातळपाचो विचार. म्हाका हांवें जे फेसबुकार जेन्ना हो ड्रायव्ह घेतलो म्हाका भरपूर जाणांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, इन्क्लुडींग मोपाच्यान म्हाका 2-3 जाणांच्यो क्वेरीज आयल्या की पयर एकल्यान कोणी तरी कोटकर म्हणून ताणें घातलें की थंयचें खंयचें तरी तळें सामकें सुकलां, सो हाजेर कितें करपाक जाता. हो जर प्रोसेस आमचो सक्सेसफूल जालो, हो प्रकल्प जो आसा हो एंटायर गोंयान आमी व्हरतले. गोंयांत 100-125 इंच पावसाळो सोंपता म्हणल्यार सगळें उदक दर्यांत. आदल्या तेंपावेली मोठी मोठी धरणां आनी न्हंयो गाळांत पुरवतात तशी तांची उदकाची ताक देंवता. गांवच्यो बांयो आडटा तश्यो उदकाक मारामारी. कांय दिसां फाटीं आमी पेडण्या मांद्रेचो पाणी अडवा पाणी जिरवा रिपोर्ट पळयल्लो. आतां ही अंत्रुजाच्या दोंगुल्ल्याची मोहीम. उदकाचें म्हत्व आनी वालोर गोंयकारांकूय बऱ्यापैकी कळटा. प्रुडंटा खातीर खेड्या सावन शिरीश कुंकळेकाराचो रिपोर्ट. इतल्यानी बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप
ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.